नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. एक म्हत्वाचो प्रश्न सद्या गोंयांत गाजता. एब्यूज ऑफ वुमन, बायलेचें शोशण तेंय बी राजकारणान आशिल्लें. आमी सदांच आयकतात की मोठ्या प्रमाणाचेर राजकारणी आपल्या सत्तेचो वापर करून पयशाचो वापर करून आनी सत्तेचो मद हो तांचे भितर इतलो भिल्ला की तांकां गोंयच्या बायलांक एक तरेचें शोशण करपाचें एक सत्र सुरू जालें काय कितें. फाटले 20 वर्सां आमी आयकतात कांय मंत्र्याचे सतत आरोप जायत आसात. फाटल्या विधानसभा इलेक्शनाच्या पयलीं एका मंत्र्याचेर आरोप जाल्लो आनी आतांय जाला. एका काँग्रेस फुडाऱ्यान एका BJP मंत्र्याचेर आरोप केला सेक्शुअली हॅरेसिंग ए वुमन. इतलेंच न्ही, ताच्या घोवाक खंय भितर उडयलो. ह्याच प्रश्नाचेर आमकां चर्चा करपाची आसा, कारण ताजे नंतर कांय बायलांनी एकठांय येवन ह्या बायलेचे बदनामी करतात अशे तरेचो प्रश्न ताणें मुखार काडला. इतलेंच न्हय तर अशी चर्चा जाता त्या बायलेच्या घोवाक खंय भितर उडयल्लो. ह्या प्रश्नाचेर खरें म्हळ्यार बायलांनी मुखार येवन साधक बाधक चर्चा करपाक जाय आशिल्ली. ह्या प्रश्नाचेर बायलो मुखार कित्याक सरनात, बायलो संघटना ओगी कित्याक आसात, हे म्हत्वाचे प्रश्न घेवन आयची आमी डिबेट सुरू करतात. 3 मानेस्त आमच्या ह्या स्टुडियोन आज हजर आसात. तुमची वळख करून दिता. म्हजे सामकार आसा अवदा वेगस, बायलांचो एकवट संघटनेच्यो खडेगांठ फुडारी. फाटलीं 6 वर्सां, फाटलीं किमान 30 वर्सां अवदा वेगवेगळ्या बायलांचे प्रश्न घेवन झुजता, प्रत्यक्ष रस्त्यार येता, मिडियान गाजता आनी केन्ना केन्ना सत्य सांगपाक त्यो अनमनात. अवदाबाई, तुमकां आमच्या स्टुडियोन हांव येवकार दिता. आमचे मदीं आसात मनस्विनी प्रभुणे. मनस्विनी प्रभुणेक राजकीय सर्वेक्षण करपाचो अनुभव आसा. इतलेंच न्हय तर अशे तरेचेर बायलो राजकारणान कित्याक येनात ह्या प्रश्नाचो जाप सोदपा खातीर ताणें संशोधनय केलां गोंयांत. आमचे बरोबर आसा ज्योती कुंकळकर, एक साहित्यीक, बुद्धिवादी, ह्या प्रश्नाचेर पोटतिडकीन उलयतात. इतलेंच न्हय तर म्हाका स्वता अवदाबाईन सांगलें ही घटना घडत जावन त्यो तांचे सतत संपर्कान आसात आनी त्यो सतत राग व्यक्त करतात. म्हणून ज्योतीबाई, म्हाकाय दिसता ह्या स्टुडियोन तूं जेन्ना ह्या चर्चेन उलयतलें तेन्ना तुजे कडल्यान अशे तरेचो राग, उद्वेग आनी असंतोश व्यक्त जातलो. बायलांचे प्रश्न खरे कितें आसात हेय तुजे कडल्यान कळटलें, कारण तुवें सामाजीक साहित्यीक क्षेत्रांत काम केलां. अवदाबाई, हांव सगळ्यांत पयलीं तुजे कडेन येता. तुका हांवें सांगलें ही घटना कशी घडली, कशे तरेन हो प्रश्न सामकार आयलो, तुजी भुमिका, तुका हें सगळें आयकून कितें दिसलें हें म्हाका तूं सगळ्यांत पयलीं सांग आनी मागीर आमी चर्चेक सुरवात करया. बायलो फुडाकार घेतल्यो जाल्यार तांकां सपोर्ट जाय आनी हो सपोर्ट तांकां समाजांतल्यान येवपा जाय. हें म्हजें स्पश्ट मत. हांवें बी प्रयत्न केला पॉलिटिक्सां येवपाक, पूण हांव सक्सेसफूल जाली ना, कारण हांवें कोणाचोय दादल्याचो आदार घेवं ना. म्हाका दिसता जर एम्पावरमेंट बायलांक करपा जाय जाल्यार एम्पावरमेंट करपाक आमकां दादल्यांचो सपोर्ट नाका. आमी जल्मा आयल्या भारतीय घटना खाला, जे वेळार आमी आमचे सगळे रायट्स घेवन जल्मा आयल्या. आमकां झुजपा झगडपाक पडलें ना. तरी आसतना बायलो जागृत कित्याक जायना. हांव तुका स्पेसिफीक प्रश्न विचारता अवदाबाई. म्हाका जाय तशें आमची चर्चा सुरवात करपाक अशे तरेचे एका मंत्र्याचेर आरोप जावप, एका बायलेक सपोर्ट करपाक कांय बायलो फुडें येवप, पूण बायलेक सपोर्ट करतना हो मंत्री बरो, मंत्रीक कांय हें ना, अशे तरेचे सतत म्हणप. ताकाच लागून हांव उलयलें, इंट्रोडक्शन केलें तें इंट्रोडक्शन केलां, कारण आमी सगळ्यो बायलो दादल्यांक आमचो बॅकबोन असो पळयतात. हो काळ सोंपलो. आज आमी आमचे स्वता पांयांचेर उबो रावपा जाय, स्वता पांयांचेर निवडून येवपा जाय, स्वता पांयांचेर आमचें कार्य आमी करपा जाय. आमकां एम्पावरमेंट दुसऱ्यान हेल्प किंवा एम्पावरमेंट काय डिस्कशन किंवा कितेंय दुसऱ्या दादल्यान दिवपाची गरज ना. थँक्यू. ज्योतीबाई, तुजे कडेन येता. तूं हे घडणुके कडेन कशें पळयता? जितली बायल चड प्रगती करता, जितलें काम करता तशें तें शोशण चड जाता अशें म्हाका दिसता. कारण हे शोशण जर तूं करचें ना जाल्यार तुवें उठूंक जाय. जशें द्रौपदीन सगळ्यांचें तोंड बंद केलां तशें करपाचें धाडस आसूंक जाय, किंवा सीते सारकें त्या राज्यार खोट मारपाचें आनी त्या राज्याक खोट मारपाचेंय बी धाडस बायले कडेन आसूंक जाय. हे शोशण जाता तें आपूण सोंसून घेवचें ना. पूण आमची बायलां एक तर कुटुंबाक भिता, एक तर राजकारणाक भिता, एक तर फुडाराक भिता, एक तर नोकरेक भिता आनी दामून धरता. हें बरोबर न्ही. आनी अशें जाता जेन्ना म्हजें आतां गेले 1 वर्स बायलांचे इतले प्रश्न जाल्या. महिला आयोगाची अध्यक्षा 1 वर्स नाशिल्ली, आतां ती आयल्या अध्यक्ष, पूण 6 म्हयने जाले तिका कमिटीच ना. म्हणजे दिसान दीस बायलांचे थोडे अन्याय जाता, शोशणूय जाता, त्रासूय जाता. तरी आसतना आमी ओगी रावतात. हे कित्याक ओगी रावतात तें कळना, कारण गोंयांत 50% बायलां आसात. तिणें तें ठरयलें
फाल्यां 50% बायलां आमी एक व्हडलो संघ तयार करतली आनी येतली जाल्यार म्हाका नक्कीच येतली. तसो आमकां तशी परंपराय आसा. विक्टोरिया जावं शशिकला ताई जशें आयज तशें आमी येवंक जाय. पूण आमी बायलां आवडा म्हणटा तशें आमी थोडोसो दादल्यांचो सपोर्ट घेता काय कितें आनी ताजें मागीर शोशण त्रास हे बायलांक भोगचे पडटा. पूण स्वताच्या बायलांनी फुडें येवप हें म्हाका मनस्विनी, दिसता. तुवें राजकीय वेगवेगळ्या पक्षा खातीर सर्वेक्षण केल्लें आसा. 2 दिसां पयलीं गोंयान भितर राष्ट्रपती मुर्मूजी गोंयान आशिल्ल्यो. हय. तांणी विधानसभे मुखार भाशण करतना सरळ म्हणलें की गोंयान भितर बायलांचो इतलो टक्को उणो आसा तें पळोवन आपल्याक लज दिसली म्हणून. गोंयान बायलो राजकारणांत येनात. आनी तुका वेगळे वेगळे जे सर्वे केल्यात तातूंत भितर कितें दिसलें आनी कितें बाबा प्रत्यक्ष परिस्थिती आसा? जेव्हा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विधान केलं तेव्हाच या विचारांना एक खतपाणी मिळालं होतं की सत्य परिस्थिती ही वेगळी असते आणि राजकारणातलं चित्र हे वेगळं असतं. महिलांना यायचं आहे पुढे, महिलांची इच्छा आहे. आता ग्रामपंचायत पातळीवरती महिलांची संख्या खूप चांगली आहे. अधिक पंच आहेत, सरपंच आहेत महिला. पण होतं काय की महिलांना फक्त वोट बँक म्हणूनच वापरलं जातं राजकारणात. गोव्यामध्ये 50% महिला आहेत. ज्योतिताईंनी सांगितलं अगदी खरं आहे. आणि त्या 50% महिलांना धरून जेवढ्या काही शासकीय योजना झालेल्या आहेत तेवढ्यापुरताच त्यांचा वापर आहे. तुम्ही बघा ग्रामपंचायत पातळीवरती 2 दिवसापूर्वीच्याच वृत्तपत्रामध्ये बातमी आहे, कुठल्या तरी पंचायतमध्ये सरपंचावर लगेच अविश्वास आणला. 2 महिनेही झाले नाहीत. 2 महिन्यामध्ये तिचं कोणतं काम बघितलं, तिचा परफॉर्मन्स तुम्ही काय म्हणून बघितला, तिने काय काम केलं, तिला काय काळ मिळाला काम करायला. महिलांना त्या पदापर्यंत बसवतात आणि ते फक्त बसवणं पुढे ढकलण्यासारखं असतं. ढोबळ मानानं बोलतेस. मला स्पेसिफीक म्हजो प्रश्न तुका स्पेसिफीक आसा. बायलो राजकारणान येनात त्यो दादल्यांची नजर वायट आसता म्हणून दादले तांकां मुखार हाडटात ठरावीक मर्यादेन आनी मागीर तांचें लैंगीक शोशण करपाक लागतात म्हणून बायलो कित्याक भितात राजकारणान येवपाक? बदनाम करता. चारित्र्य हनन हा सगळ्यात मोठा मुद्दा आहे. ज्या बायका पुढे येतात, ज्यांच्यामध्ये डेअरिंग आहे, ज्यांच्यामध्ये धाडस आहेत, त्या पुढे जातात. पण खूपशा बायकांना अजूनही असं दिसतं की मी तिथं गेले, त्या पदावर मी गेले, मला आमदाराबरोबर काम करावं लागणार, मला नगरसेवकाबरोबर काम करावं लागणार. ते काम करत असताना 10 पुरुष माझ्याबद्दल अफवा पसरवणार, मग नकोच ते, मला बदनाम करणार, माझं अविश्वासाचे ठराव आणलेल्या तुम्ही अनेक महिला सरपंच बघा, त्यांच्या कामापेक्षा त्यांचं चारित्र्य हनन जास्त झालेलं आहे. आणि बदनाम म्हणजे ती बायल मरे इतलेच म्हळ्यार पुरो चले ते बदनाम. आज आमच्या विधानसभेन 3 बायलां आमदार आसा आनी हांव तुका सारकें सांगता ही आमदार तांचे घोव थंय घट्ट उबे आसा, ते मंत्री आसा आनी तांकां खंय वचचें पडना, कोणा कडेन तांचें मेळटा. नाजाल्यार बायलांक बदनाम करपाचें हें सामकें सोंपें आनी तें चरित्रा वयल्यान. बरें एक सांग म्हाका, बायलांनी शिकपाक जाय हय. की आपल्या पांयांचेर उबे रावपाक कितलीं वर्सां लागतलीं आमकां, आनी कितलीं वर्सां जाय आमकां, आनी कितले अवेरनेस प्रोग्राम्स जाय, आनी कितली आमकां शक्ती जाय. बाय तुका आतां म्हजो प्रश्न असतो असो, कारण हांव परत तुमी मातशी राजकारणाच्या वेगवेगळ्या आंगाक स्पर्श करतात, ते स्पर्श केल्ले म्हाका जाय ते ज्या मंत्र्याचेर आरोप जाला. आतां ह्यो ज्यो बायलो आसात त्यो बायलो हांकां बदनामी म्हणून तूं पळयता ह्या बायलेची, काय कोणे तरी सत्य आवाज उठयलो म्हणून ह्या प्रकरणा कडेन तूं कशें पळयता? म्हाका दिसता की हांवें पळयलां तें आनी वाचलां तें की हय कोणे तरी घातलें, पूण फोटो येवं नाशिल्लो, काय येवं नाशिल्लें. तो दादलो पळय आसा ताचेर कोणीय टिका करूं ना. आतां पर्यंत म्हणटा तो एम्पावर करता खंय बायलांक. म्हाका कळना कित्याक एक दादलो जाय आमकां एम्पावर करपाक. आमचे अंतरी आसा ती शक्ती म्हणून आमी उबी रावल्या न्ही. म्हाका सपोर्ट करपाक आनी कोणूय कित्याक जाय, कित्याक घेवचो हांव हे सपोर्ट. आज बायलांनी आपले पळय रायट्स आसा ते एसर्ट करपाक. हातून भितर बायलेची बदनामी जाल्या ना. आनी म्हाका सॉरी बायलेची बदनामी जाली कित्याक तिचे फोटो दाखयतात. सॉरी बाय मिस्टेक. पूण दादल्याचे पळय तो दादलो पळय आसा तेकून गोट तेकून बिकून आसा तेजी कोण टिका करना. ताचो हक्क तो तसो उबो रावचपाचो हक्क ताचो. हे बायलेची कांय दोश ना. कोणूय बायल कोणाचे बरोबर भोंवपाक शकता, उलोवपाक शकता, लिफ्ट घेवपाक शकता, बसून उलोवपाक शकता प्रायवेट प्लेसीचेर. ताचो अर्थ असो न्ही की वायट कितें तरी तिणें केलां.
आनी आमी बायलांनी तिचे फाटल्यान उबे रावपाक जाय, तिची टिक्का कितें जाता काय बरोबर. Correct. आनी हें आमी करिनात. आमी वाव दितात जे दादल्यान तिका व्हेल्या. नाही पूण हातूंत भितर अदरवायज तूं आतां बायलांच्या संघटनेन 6-12 वर्सां काम करता आनी तूं खडेगाठपणान काम करता, म्हणून आमकां तुजी एक सदांच एक तोखणाय दिसता. पूण म्हाका एक सांगात, राजकारणान भितर बायलांचें शोशण जावप, आरोप वेगळे, गोंयान भितर राजकारणान भितर बायलांचें शोशण जाता काय ना, तूं कोणाचें नांव घेनाका, ना. पूण म्हाका तुजे कडल्यान जाय, कारण तुका भितरल्यो खबरी, कारण बायलांची संघटना चलयत आसतना खूब लोक तुजी कन्सल्टिंगाक येताय आसतले, हांवें पळयलां शोशण जाता तें. जाता न्ही. पूण म्हजें मत कितें, जो मनीस एज अ टीचर, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ जज लेट्स से, और एज समबडी एल्स, तो पळय उबो समाजान रावता, तो आमचो एक रोल मॉडेल. Correct. आनी हे रोल मॉडेलान कॅरेक्टर आपलो, रेप्युटेशन आपलें सांबाळपाची गरज आसा, करेक्ट चड करून दादल्यांनी. करेक्ट बायलांचे चड असलें जायना, बायलो करनात चडशे, Correct. म्हजे कडेन तसल्यो केसीस येवना. Correct. पूण दादले पळय समाजांत उबे रावल्या एक रोल मॉडेल म्हणून. भुरगे पळयतात ताका, तो करता ते फाल्यां ते करतले. तांची चूक खंय आसा? एक पुढारी आसा म्हणून पळयता न्ही बाबा, आतां पुढारी फुडाकार आसा. घेता त्या मनशान सारको क्लीन आसपाक जाय, करेक्ट पब्लीक इमेज ताची क्लीन आनी इमिटेट करपा सारकी आसपाक जाय, बरोबर. हें म्हाका दिसता. आनी तो सुद्दां एक न्ही, ताका बायस आसपाक जायना, दादलो बायल ताका फरक पडना, तांणी फेर आसपाक जाय सगळ्यांक. तो कितें सपोर्ट करता फक्त बायलांक? आमकां कितें जाय ताचो सपोर्ट? करेक्ट खंय जाय आनी कित्याक ज्योतिबाई, जाय? ह्या प्रश्नात तुकाय उलयता. तुवें सामाजीक साहित्यीक संस्थांनी काम केलां, तूं इतले फुडाकार घेवन काम करता, सामकें दादल्याक खांद्याक खांदो लावन तूं काम करता. गोंयान भितर सामाजीक पातळीचेर, राजकारणान जाता अशें ताणें म्हणलां, सामाजीक पातळीचेरय गोंयान भितर बायलांचें शोशण जाता. हां जाता आनी बायलां ती सामकी मागीर चिड्डून दवरतात. हय. आनी सामकेंच जायना. आतां हें कितें, हें राजकारण म्हणून तुका दिश्टी पडलें आमकां सोशल मिडियाचेर. Correct. पूण अशा तरेचें शोशण जाता आनी तातूंत केन्ना केन्ना बायलांची बी चूक आसता आनी चडशे दादल्याची चूक आसता. कारण तांकां समाजा मुखार, हांव ताका म्हणटा यो समाजा मुखार सांग, ना ती येवपाकूच जायना. आनी अशें तांकां त्रास जाता की मागीर ती वर्सांची वर्सां आपल्या आवयगेर 20-20 वर्सां राबिल्ली म्हजी कांय वळखीची बायलां आसात, की समाजा मुखार सांगना सत्य कितें कितें काय. गोवान एकदां तुका सांगलें ना तुजे बरोबर रावपाचें ना, तूं अशें फक्त पळयलें किंवा कानान आयकल्लें, ह्या गोश्टीचेर सुद्दां खुबशे बायलांचें शोशण जावन ती त्रासान पळयल्ली खबर आसा. म्हाका कांय मनस्विनी करनासतना सुद्दां जाता तांचेर. हय हय कांय करनासतना, कोणाक उलयनासतना, कोण करेक्ट हय मोबायल वापरलो म्हणून जाता. बरोबर आसा बरोबर. मोबायलाचेर सामकें. म्हाका मनस्विनी एक सांग, राजकारणान जे पळय कितें सर्वे केले, कितलेशे राजकीय पक्ष तुजे कडेन आयले आसतले, बायलांक तिकेट दिवपाक जाय, बायलांक फुडें हाडपाक जाय, हे तुवें कितें गोंयचें समाज जिवनान पळयलें आनी राजकारणान भितर? महाराष्ट्रात एक वेगळं चित्र आहे. महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक याची पार्श्वभूमी वेगळी आहे. पण गोव्यात काम करत असताना हे कायम जाणवतं की सर्वे करत असताना उमेदवारांची जी यादी येते, ज्यांच्याबद्दल आम्ही सर्वे करत असतो, ज्यांच्याबद्दल आम्ही मतं जाणून घेत असतो, नागरिकांची किंवा मतदारांची, त्या यादीमध्ये महिलांचं नाव अजिबात नसतं. महिलांना गृहीतच धरत नाही. जिथे पुरुष आमदारांची किंवा पुरुष उमेदवारांची 6 नावं असतात, त्यात एकही महिलेचं नाव नसतं. हो. आणि आश्चर्य म्हणून समजा आपण विचारलं की अरे या मतदारसंघात अमुक हिचं नाव घातलं, आपण सर्वेसाठी सुद्धा म्हणून घाला तुम्ही नाव, आपण बघूया किती, तिला काय मिळणार आहे, ती तेवढ्याच कार्यापुरती आहे, ती एवढ्याच कार्यापुरती आहे. बायलांक रोल मॉडेल करपाचे. गमतीचा भाग असा आहे की सगळ्या राजकीय पक्षामध्ये गोव्यातल्या महिला या 25% महिला या आहेत, पण त्या कुठल्या पातळीवर आहेत? निषेध मोर्चा या करण्यासाठी, या असल्या गोष्टी करण्यासाठी त्या आहेत, पण त्यांना कुठेतरी उमेदवार म्हणून कधीही संधी मिळत नाही. आज द्रौपदी मुर्मूंनी जेव्हा ते विधान केलं, आपल्या राष्ट्रपतींनी जेव्हा विधान केलं, तेव्हा त्यांना 3 आमदार महिला दिसल्या. त्या कोण आहेत त्या, त्यांची पार्श्वभूमी काय आहे? त्यांचे नवरे आधी आमदार आहेत, त्या राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या परिवारातल्या आहेत, सामान्य परिवारातल्या त्या नाही आहेत. अशी महिला गोव्यामध्ये कधी येईल? आणि तुम्ही मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री वगैरे तर स्वप्न सोडूनच द्या.
आणि ती टक्केवारी गाठण्यासाठी सुद्धा जी साक्षरता पाहिजे, महिलांची राजकीय बरं साक्षरता मला एक पाहिजे, ती सांगा, नाहीये. मला एक सांगा, महिला घाबरतात का राजकारणात यायला? नाही. घाबरतात. आता तुम्ही वातावरणच नाही. पंचायत लेवलवर बघितलं तर नाही. मी आज ग्रामपंचायत राखीव तास आणि म्हणून पंचायत बरोबर सरपंच आहे. मेळटा. पण त्या काम चांगलं करतात, त्या ग्रामसभेचा आग्रह धरतात, ग्रामसभेमध्ये त्या प्रश्न उपस्थित करतात. ते प्रश्न कुठले असतात? तुम्ही मुद्दामून हा अभ्यास करा की ग्रामसभेमध्ये प्रश्न विचारले जातात ते पुरुष कोणते प्रश्न विचारतात आणि महिला कोणते प्रश्न विचारतात. महिला या दैनंदिन जीवनातल्या गोष्टींवरती जास्त फोकस करतात. म्हणजे पाण्याचा प्रश्न, कचऱ्याचा प्रश्न, कचऱ्याचा प्रश्न यांचे बायकांचे पुरुषांचे प्रश्न, या इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी एवढे पैसे का वापरले गेले, तेवढे पैसे का वापरले, त्यांचा फक्त आर्थिक याच्यामध्ये इंटरेस्ट असतो. पण महिला या दैनंदिन जीवनातल्या गोष्टींकडे जास्त लक्ष देतात, आपल्या गावातल्या समस्यांकडे जास्त लक्ष देतात आणि त्याच्यावर जास्त तू एक बायलांचे संघटन चलयतलो. बायलां भितर ही मानसिकता गोंयान कित्याक जाली? आमी म्हणटात गोंयच्यो बायलो सामके सुशिक्षीत, गोंयान भितर सामके पयलें लिबरलायझेशन गोंयान जालें खंय जागतीक पातळीचेर 80 जावपाचें आमी आमकां वाडयल्यान समजून की बायल दिसपा जाय, उलोवपा जायना. आमकां डिसिजन मेकींग नासता. आमकां केन्नाय शिकोवना की म्हाका कितें करपा जाय हें हांवें करचें, म्हज्या बापायक कितें जाय, कितें म्हज्या आवयन कितें करूं ना तें हांवें करून दाखोवचें, हें आमकां शिकयतात परत परत. हें ट्रेडिशनल ड्रिलींग पळय आसा आमचे तकलेन तें आज पर्यंत आमी बायलांनी सोडूं ना. आज वेळ आसा न भिता करेक्ट फुडाकार घेवपाचो, फुडें वचपाचें, फाटीं पळोवप ना, सायडीन सुद्दां पळोवप ना. हांवें म्हजी वाट धरपा जाय आनी हांवें ते वाटेचेर चलपा जाय. आज हे भुरग्यांक आमी शिकोवपा जाय. आज अत्याचार गोंयांत कितले जाता बायलांचेर, चलयांचेर, ल्हान भुरग्यांचेर. हे कित्याक जाता? कारण तेंचे पळय सॅक्शुएलिटी आसा ती केन्नाय घरांत एड्रेस जाली ना, तांकां केन्नाय सांगलें ना ते गूड टच बॅड टच कितें, केन्ना कितें करपाचें तें, खंयच्या वयाचेर कितें करपाचें तें. आनी आमी आदली चळवळूच चलयतात आमची, तितूंतल्यान भायर सरून प्रत्येक बायलेन शिक्षीत अनशिक्षीत भुरग्यांक, चेडवा भुरग्यांक शक्ती दिवपा जाय, फुडाकार घेवपाची. म्हाका एक सांगात, हे वास्को घटना ही जी पळय गाजता सद्या, तातूंत भितर इन्क्वायरी जावची, तातूंत भितर सत्य भायर येवचें. म्हाका दिसता की जे वेळाचेर कितें वास भायर सरलो त्या वेळाचेर गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपाकूच जाय, ताचेर एन्क्वायरी जावपा जाय, सॉट कितें आनी फोट कितें ती. करेक्ट. तें केन्ना जाल्लें तें, कितें जाल्लें, अंडर वॉट सर्कमस्टान्सीस, कोण तो मनीस तांणी व्हेलो तो. उगडासर की जर तो मिनिस्टर आसा, त्या मिनिस्टरा अंडर म्हजी हें येता जाल्यार हांव ताका ऑब्लायज करतलीच. मला यावर एक उदाहरण आठवतंय की विधानसभेच्या वेळेला एका मंत्र्यावरती असेच आरोप झाले होते आणि मी तेव्हा एका राजकीय पक्षाचं सगळं संशोधन आणि सर्व्हेचं काम करत होते आणि मला सांगण्यात आलं की आता असे आरोप झाले तर तुम्ही त्या मतदारसंघात जाऊन एक सर्व्हे करा आणि महिलांना विचारा की त्यांचं काय मत आहे. गंमत अशी की जेव्हा हा सर्व्हे केला तर त्या सगळ्या महिला त्या मतदारसंघातल्या ज्या मंत्र्यावरती आरोप झाले होते प्रत्येक जण म्हणत होती नाही आमचा आमदार खूप चांगला आहे, तो असं करणारच नाही, अमुकच नाही, तमुकच नाही. पण हा सगळा रिझल्ट आल्यानंतर मला सगळ्यात मोठा शॉक बसला की अरे बायका असं म्हणू शकतात. पण त्यांनी या सगळ्या म्हणणाऱ्या बायका एका दबावाखाली होत्या हे त्यांनी सिद्ध केलं. मतदान जेव्हा झालं, रिझल्ट जेव्हा आला, तो आमदार हारला निवडणुकीमध्ये. म्हणजे बायका अगदीच मूर्ख आहेत, बायकांना अगदीच कळत नाही असंही म्हणता येणार नाही. त्यांनी सर्व्हेच्या वेळेला त्यांना आपली आयडेंटिटी ओपन नव्हती करायची, आपल्याला बोलायचं नव्हतं, दबाव होता म्हणून कदाचित ते उत्तर दिलं असेल. तांकां दुस्मान काय घेवपा नाका आशिल्ली. Exactly. तो निवडून आणि म्हाका आनी एक तुमकां विचार, तुका आनी ज्योतीक म्हाका विचारपा येता अशें की बायलो तुमी 50% वयर चड आहात गोंयान भितर, तरी तुमकां एक राजकीय उलोवपाची ताकद कित्याक ना? कारण आमचो एक पक्ष ना, बायलाचो एक पक्ष आसूंक जाय आशिल्लो. ताकद आहे पण त्यांना बोलू दिलं जात नाही. ताकद आहे, बोलणाऱ्या महिला पण आहेत. एक सांग म्हाका, हांव ज्योती तुका विचारता आनी अवदाकय विचारता, तुका राजकारणान इंट्रस्ट आसा म्हणून विचारता. ज्योती केन्ना इलेक्शना उबो रावले ना. आतां राजकारणान इंट्रस्ट आशिल्ल्यो बायलो खूब जाण आसतल्यो, पूण त्यो वेगवेगळ्या कारणां लागून मुखार येनात आनी राजकीय पक्ष तांकां फक्त सभेन हाडपाक, गर्दी जमोवपाक, काल पळय जालें तशें मंत्र्याक सपोर्ट करपाक बायलो आयल्यो. मुसायकला बायलांक तिकीट दिवचो ना, हांव तुका तेंच विचारता. अशे वेळार सुबेज ग्रामपंचायत जंय कितली मतां आसतात, 500-600 मतां आसतात,
म्युन्सिपाल्टी जंय कितली मतां असतात 100 मतां पडल्यार बायल जिखून येता. अशा परिस्थितीन हांव म्हणटा अशें की पंचायत म्युन्सिपाल्टी ह्या लेवलाचेर तरी बायलो एकठांय जावन आपलो ग्रूप कित्याक करूं शकनात? अजून पर्यंत कोणें फुडाकार घेवना, पूण घेतलो जाल्यार जातलें आनी भंय येतलो दादल्यां भितर. दादले म्हणजे बरो एक प्रवृत्ती, दादले सगळेच वायट असतात अशें ना खंयच्या न्ही, एक प्रवृत्ती. तुका तिकीट दिवं काय म्हणून केन्नाच विचारना न्ही, ती तांचीच स्पर्धा सोपना. हांव सदांच म्हणटा वुमन पुलीस आहे म्हणटा. केन्ना हांवें पळयलां की मॅन पुलीस बायलांक इतलो सपोर्ट करतात की कौतूक करपा सारकें. आनी बायलो फुडाकार कित्याक घेना हांव सांगता. एज हांव संघटना चलयतालें म्हाका दिसलें कितें MP इलेक्शनां बायलो कित्याक रावनात, MLA इलेक्शनां कित्याक रावनात. दोनूय हांवें प्रयत्न केले. MLAकूय रावली, हारली म्हणटू मतां आयली. MPक रावले तेन्ना हांवें एक स्टोरी बरयल्ली ज्या वेळाचेर तो प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टीक वायलन्स एक्ट आयलो त्या वेळार दुसरे बायलेकूय जागो आशिल्लो दादल्याच्या जिवितांत, दॅट ही हॅज टू सपोर्ट हर. हांवें ती स्टोरी बरयली एज इफ इट इज माय ओन फर्स्ट पर्सन. आय एम अ पोस्ट ग्रॅज्युएट, आय एम अ टीचर इन गोवा. ते स्टोरींत आसा की दुबय गेली तिणें थंय काम केलें मेड म्हणून. आनी ही स्टोरी घेवन म्हजेर खूब प्रेजुडीस जालें. हो तशीच जातात ते. तशें बायलेक बदनाम अशें करता करता म्हणून पळय त्या वेळाचेर बायलो एकठांय येवपा जाय. ती मेड जाल्यार सुद्दां ती जिखून येवपाक शकता. म्हणजे आता जसं आमदाराच्या पाठीमागे मंत्र्याच्या पाठीमागे बायका सहानुभूतीने बोलतायत, तसं एखाद्या बाईच्या बाबतीत घटना घडली तर बायका येत नाही, कोण येत नाही. कोण येत नाही. कोण ते येत भिता, समाजाक भिता, आपल्या MLAक भिता, आपल्या आपल्या MLA क पक्षाक कोणी भिता. आतां खरें म्हणल्यार हांगाय थोडी बायलां जाय आशिल्लीं, हय मागीर एक्झॅक्टली. ते येवना. कोण येवना. सो गोंयान हे मनसुनी तूं महाराष्ट्र पळयलें, गोवा पळयलें. गोंयान भितर महाराष्ट्रान अशेंच आसा? ना, महाराष्ट्रामध्ये अशी परिस्थिती नाही आहे. महाराष्ट्रामध्ये खूप वेगळ्या पद्धतीने बायका व्यक्त होतात आणि त्यांची साक्षरता होण्यासाठी, राजकीय साक्षरता व्हावी यासाठी अनेक संस्था काम करतात. आणि ती जी गरज आहे ती मोठी गॅप इथे गोव्यामध्ये दिसते. गोव्यामध्ये अशा पद्धतीनं ग्रामपंचायत पातळीवर जाऊन महिलांची राजकीय साक्षरता करणं हे कोणीही काम करत नाही. आम्ही आता तनिष्का व्यासपीठाच्या माध्यमातून थोडे काही प्रयत्न चालू केलेत की तुम्ही ग्रामसभेला जायला पाहिजे, तुम्ही ग्रामसभेमध्ये बोललं पाहिजे, तुम्ही समस्या उठवल्या पाहिजेत. कारण तुम्ही निवडणूक लढवणं म्हणजे शेवटी काय असतं, निवडून येणं म्हणजे काय असतं, काय काम केलं पाहिजे, ही साक्षरता करण्याची गरज, तिथून त्या गरजेतनं हे काम सुरू करायला पाहिजे. म्हाका म्हणपाचें आसा की जी सेक्शुअल स्कॅन्डल म्हणून पळय न्यूज आतां 2-4 दीस जाले भोंवता, ताचेर आमचे चीफ मिनिस्टरान, आमचे राजकीय लोक आसा पळय तांणी आरोप केला विरोधी पक्षान. करेक्ट. आमची ड्युटी की आमी हें स्पश्ट करून दाखोवपा जाय समाजाक, यू ओ एज एन आन्सर. गुड. Why this woman is being run down like this and why the man is being protected? You owe us an answer. आमकां उत्तर दी ताचेर. तूं चवकशी कर, इंडिपेंडंट चवकशी कर, फायंड आवट कर आनी लक्षांत दवर की पावर आसता मनीस कितेंय करपाक शकता. करेक्ट. तो दादलो म्हणून कितेंय करपाक शकता. तो हेजेर म्हाका ना ज्योती तूंय मान्य करता पावरान आशिल्ल्या मनशाक एक शक्ती, एक मस्ती, एक जी कितें हें आसा दरारो तो आसता. सो बायलो अशा दादल्याच्या भकीक पडपाक शकतात. गुड. सो इन्क्वायरी जें पळय तें कितें म्हणटा ताजे बद्दल तुजें कितें मत? ना जावंक जाय न्ही. थंय आमकां आमी जरी बायलांक सपोर्ट करता जाल्यार खरोच तो प्रश्न कितें आसा हें तितलेंच न्ही. तिणें जावन तें कंप्लेंट केल्ली आशिल्ली जाल्यार आनीक चड बरें जातलें आशिल्लें. पूण तिका आनी तिणें कांय कंप्लेंट करूं ना. हांव ताका हें करपाक गोंयांत बायलांक ग्रहीत धरता. तुका हांव तेंच सांगता 1.5 वर्स दिसाक 7-8 केसी आसा बायलांच्यो. मातसो वेळ जाल्यार बायल जीव दिवंक शकता, तरी आसतना 1.5 वर्स महिला आयोग कित्याक ना आमकां? हां 1 वर्स महिला आयोगाचे अध्यक्ष ना. न्हू इतले तुमी ग्रँटेड जाता बायलांक. तांचे दर दिसाक झगडी केस्तांवां जाता. एक तर फोन गेलो महिला आयोगाच्या, घोव ताका मारपाचो रावता, घोव ताका तिका रंजिता पै आमच्या अध्यक्षाक तिका हांव 10 वेळा फोन केल्या दिसांनी कितें करूं, म्हजे कमिटी ना, पूण नोटीस तरी धाड त्या दादल्यांक. हांवें ताका सांगलें पांय पडलें तें आमकां नोटीस धाडूंक आपल्याक मेळना. आपल्या कडेन कमिटीच ना. कमिटी करपाक कितलो वेळ लागता? 6 म्हयने जाले आतां. तें जालें पूण तिका कांय करपाक मेळना बिकॉज शी इज एलोन.
हा काम करू नाही. नोट जेन्ना नोटीस येता तेन्ना सगळे कमिटीचे मिटींग जावपाक जाय न्ही. ते एकटे अध्यक्ष तुमी अध्यक्ष न्ही आमकां चल महिला आयोगाचे अध्यक्ष तुमी बॉब मारताली मग घ्या अध्यक्ष. तशें जायना तें. कामां आसा न्ही. म्हजे 3 केसी आसा थंय. दिसपट्ट सकाळी येवन ती हांव म्हज्या रडटा अशें प्रॉब्लेम जाला. हांव खंय वचूं कितले म्हूण तुका आवडा बाय त्रास करूं हांव. म्हाका एक सांग मनस्विनी, बायलां भितर राग आसा असंतोश आसा आमकां दिसता. हातूंतल्यान फुडें कशें वचूंक शकता? तुवें आतां म्हणलें बायलांक प्रशिक्षण ना गोंयांत. हें प्रशिक्षण कशें येतलें? स्वयंसेवी संस्थांनी यात पुढाकार घ्यायला पाहिजे. आवडासारखी ज्योतीसारख्याच्या समाजामध्ये ज्यांना स्थान आहे, ज्यांनी काम केलेलं आहे, समाजाच्या जवळ आहेत, अशा महिलांनी याच्यामध्ये पुढाकार घेतला पाहिजे. आणि पंचायत लेवलवरच्या पंच किंवा सदस्य म्हणून ज्या काम करणाऱ्या महिला आहेत त्यांचं तर प्रशिक्षण व्हायलाच पाहिजे. पण हे गावागावामध्ये जे सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करतात, स्वयंसहायता गट जे काम करतात, त्यातल्या महिलांमध्ये एक छान नेतृत्व आहे, त्यांना तयार करायला पाहिजे. त्यांना घुसपून दवरला आर्थिक त्यांना फक्त राजकारणामध्ये त्यांचा वापर फक्त वोट बँक म्हणून केला जातो. बचत ते त्यांना सांगायला पाहिजे. आपल्याला त्यांची तिथे साक्षरता करायला पाहिजे की हे म्हणजे तुमचं साध्य नाहीये. अंतिम तुका ऍड करपा जाय. ते पळय उलयता महाराष्ट्रा बद्दल. म्हजें शिक्षण महाराष्ट्र जाल्लें म्हणून तें हांव तुका फूल टँको आसा म्हजो. पूण आनीक एक स्कूल करिक्युलम पळय आसा तातूंत हे इन्क्लूड करपा जाय. पॉक्सो ॲक्ट पळय आसा तो स्कूल करिक्युलमांतल्यान शिकून येवपा जाय. म्हणजे बायलांची सेक्शुअल अब्यूज पळय जाता किंवा कसलोय अब्यूज पळय जाता तो बंद पडटलो. जे वेळार ती सशक्त जातली स्कुला लेवलान. बचत गटाची पळय ती संकल्पना आयली ती आर्थीक, मानसीक, शारिरीक आनी राजकारणी चारय वाटेन जावंक जाय बायलांचें सशक्तीकरण म्हणून. पूण केलां कितें हांच्यांनी? बचत गट आसा आर्थीक 5,000 दिया, 10,000 दिया, तुमी लोणचे पापडा करा आनी तुमी आमकां मतां घाल्या आनी तुमी आमचे सभेक या. आनी तांचे कांयच फुडें तांचे कांयच महाराष्ट्रान करता. महाराष्ट्रान आर्थीकय करता, मानसीकय करता, राजकारण 2-3 फावटी हांव सोलापुरा गेलां. ताका तयार करतात ते बचत गटाक. हांगा बचत गटाचे आमकां बिझनेस शिवाय दुसरें कांयच दिसना. आर्थीकूच आसा फक्त. बरें, हातूंतल्यान ह्या आमच्या चर्चेंतल्यान कांय बरे मुद्दे आयल्यात. पयली गजाल म्हळ्यार गोंयची बायल एज्युकेटेड पूण भायर येवन राजकीय एक मत व्यक्त करपाक जे पळय कितें समाजान पळय तिका आदार जाय तो दिनात. दुसरें बायलांक प्रशिक्षण जशें महाराष्ट्रान भितर वेगवेगळ्या लेवलाचेर बायलांक एक प्रशिक्षण, एक पॉलिटिकल थिंकींग न्ही तांचे कडेन महाराष्ट्रान खूब पयलींच्यान आसा. वेगवेगळे समाज वावुरपी तयार जाले, राजकीय वावुरपी तयार जाले, ताणें एक पॉलिटिकल थिंकींग केलें. बायलां भितर एक सक्षम बायल कशी जावची हाजे भितरय एक पुनर्रचना केली. जरी बायलो कमी येतात आनी घोवाची बायल म्हणून राजकारणांत ते चड आसात. आनी तातूंत एक म्हत्वाचो मुद्दो की जेन्ना अशें एका जबाबदार मनशाचेर आरोप जाता तो मनीस जेन्ना समाजाचो रोल मॉडेल म्हणून समाज पळयता तेन्ना ताजी इन्क्वायरी करप मुख्यमंत्री सारकी जबाबदारी आसता. सो हांव परत कार्यावळीक सोंपयतना तुमकां प्रत्येकाक आनीक एक संद दिता. तुमी म्हाका निमाणें तुमचें 1-2 मिनटां भितर तुमचें व्यक्त करचें मत. बायलांक दामून दवरतात सो दॅट पेट्रियाकल सोसायटी प्रमोट जायत वचची म्हणून. बायलांक घरांत सुद्दां भायर सरपाची ताकद ना कारण तांकां चेपून दामून दवरल्यान. म्हजें मत कितें? रायट फ्रॉम स्कूल तांकां तयार करात टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू मेक डिसिजन्स, टू पार्टिसिपेट. थँक्यू ज्योती. बायलांचें राजकारणान इल्लें चड शोशण जाता, लैंगीक शोशण हें चड जाता. बायलांक त्रास करतात, बायलांक दामून दवरतात आनी मागीर अशे लोक म्हणटात की ते सत्तेच्या फायद्या खातीर ती मंत्र्याक लागीं वता म्हणून. तुजे हाजेर म्हाका परखड भाश्य जाय, निमाणें वाक्य. म्हणजे लागीं वता अशें म्हणना. तो लागीं तो येवपाचो प्रयत्न करता अस्वेता आनी लागीं प्रयत्न करतकच अशा मनशाक कितें बाबा जालां हे कारण ताका लोकांच्या मतांनी निवड तुज्या कर्तृत्वान तूं येवना. लक्षांत दवरात तुमी जे MLA आसा आमच्या मतान कळ्ळें तुका, आमच्या मतान तुमी MLA जाल्ले आसा. तुवें रक्षण सगळ्यांचेच करपाचें आसा न्ही जाल्यार त्या बायलांक फुडें येवन तांचें खरेंच हें करपाक जाय. दुसरो मंत्री किंवा दुसरो आमदार अशें करचें ना. बायलांक मुखार येवपाक जाय. तूं म्हणटा की बायलांनी एकठांय जावन अशें दादल्यांक बुद्ध शिकोवपाची गरज आसा ज्यो हाजे फुडें अशे तरेन दादल्यांक येवपाक जायना. मनस्विनी म्हाका तुजो निमाणो स्टेटमेंट जाय. राजकारणामध्ये महिलांना फक्त तुम्ही गृहीत धरू नका, वोट बँक म्हणून बघू नका. महिलांना राजकारणामध्ये निर्णय क्षमतेमध्ये घ्या. जेव्हा त्या निर्णय घेण्याच्या डिसिजन घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये असतील तेव्हाच त्या वरच्या स्थानावर जातील. नाहीतर अजूनपर्यंत त्या फक्त कार्यकर्त्या म्हणूनच वावरतील. इतक्या कार्यकर्त्या आहेत पण त्यांना कधी संधी मिळत नाही. त्यांचा कार्यकाळ असाच संपून जातो. त्या बिचाऱ्या अशाच विझून जातात.
त्यांना संधी द्या, त्यांना निर्णय घेऊ द्या, त्यांना निर्णय क्षमतेत ठेवा. एका म्हत्वाच्या सेन्सिटिव्ह विशयाचेर आमी चर्चा केल्या आनी निश्कर्श जे आयले ते अशें की बायलां मदीं एक राग आसता, पूण बायलांक उक्ते जावपाची संद गोंयांत ना. आमचे कडेन कमी माध्यमां आसात आनी बायलांक जेन्ना उक्ते जावपाक दितले तेन्ना खरी परिस्थिती येतली. मनस्विनीन म्हणटा तशें बायलांनी वास्कोचे त्या आमदारा विरुद्ध लैंगीक अत्याचारावर कांय सांगलें ना सर्वे केले तेन्ना, पूण मतदान केलें तेन्ना तांणी अगेन्स्ट मतदान केलें. पूण हांव म्हणटा ताजे पयलीं जावपाक जाय. बायलांचो एक दरारो वेंचणूक जाता तेन्ना तांच्या भितरल्यान उत्स्फूर्तपणान येवपाक जाय. बायलांची एक शक्ती वाडपाक जाय. राजकीय शक्ती जेन्ना वाडटली तेन्ना सामाजीक सांस्कृतीक क्षेत्रांनी तांचे पळय जी कितें दडपणूक जाता ती बंद जावपाक पावतली. हे हो जो पळय आतां घडला वास्कोचो विशय, तो ह्याच बायलांच्या सबलीकरणाच्या नदरेन पळोवपाची गरज आसा. तुमी सगळीं आमच्या स्टुडियोन आयलीं, महत्वाचो वेळ तुमी दिलो आनी एक महत्वाच्या विशयाक तुमी चर्चेक तुमी हांगा उक्ते वाव दिल्लो आसा. तुमकां हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. पळयत रावात गोमंतक TV.